प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची 9वी चीट 43 to 45 पर्यंत. आनी ह्या आयच्या शिवर्तमानान आमी पळयता की जेजू खूब गोडण्यो कोत्ता, खूब अजापाचें कामां कोत्ता आनी सगलो लोक ताजेर एकदम अजापान आहात. तो म्हणटा कितलें बरें काम कोत्ता. आनी जेन्ना सगलो लोक ताजे वयर इतलें बरें उलयता आनी तो सगळें बरें कोत्ता सगळ्या संवसारान आनी मिलाग्री कोत्ता आनी लोकांच्या पिडांतल्यान तांकां पिकोवणी दिता, तेन्ना जेजू आपल्या शिसान कितें म्हणटा, चोत्रायन तुमी उतरां घोट मनान धरात. मनशांचो पूत मनशांच्या हातान पडचो आसा. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू सगळें हें बरें कोत्ता, पिकोवणी दिता, सगळें अजापाचें काम कोत्ता, लोकांक दुयेंसांतली पिडेंतली पिकोवणी दिता, तेन्ना कित्याक गरज जेजूक अहें म्हणपाक, मनशांचो पूत मनशांच्या हातान पडपाचो आसा. कित्याक जेजू जाणो आसलो की ताजें ह्या संवसारान येवपाचें काम एकूच आसलें, सगल्या मनशांची सोडवण करपाक. आनी जेन्ना तो बरी वस्तू कोत्तालो, शिसांच्या मनान कितें आसतालें आसलें, आरे आमचो सोमी, आमचो दोनी, आमचो पात्रांव म्हणटा ते भाशेन इतलें अजापाचें काम कोत्ता. आमकां दिसता आमी ताजे बरी आसा, आमकां कितें बरें पोजिशन मेळटलें, आमी बरें व्हडले मनीस जातले, आमी सगल्या लोकांक हें बरें करपाकूय पावतले हांव. आनी ह्या वेळार जेन्ना सगळें अहें चिंततात, तेन्ना जेजू म्हणटा हांव मरपाचो, हांव मनशांच्या हातान पडपाचो. कित्याक जेजू जाणो आसलो ताका सुर्यींच्या बापान ह्या संवसारान मनशांची सोडवण करपाक धाडलेलो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ कोत्ता, जेजू भाशेन आमकांय ह्या संवसारान देवान एका राजांव आसा, म्हणजे ताका एक काम आसा. आमकां हर एक मनशाक एक काम आसा जें देवान घडोवन दिलां तें. आनी जेन्ना आमी जेजूचीं आसा, देवान आमकां जेजूचीं भुरगीं केल्यान, देवाचीं भुरगीं केल्यान, जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरला, तेन्ना आमकांय एक जेजू भाशेन एक काम आसा ह्या संवसारान. आयज आमी आमकांच विचारुया, खरेंच हांव ह्या संवसारान जें म्हाका देवान काम दिलां तें हांव कोत्तां? खरेंच हांव जाणो म्हाका कितें करूंक जाय तें? हांव फकत उठ्ठां, आपलें जेवतां, कामाक वेतां, येतां, न्हिदतां, सुमान काबार जाता, म्हयने काबार जाता, वर्सां काबार जातात, आनी आमी नोको आमकां कितें करूंक जाय तें, आमकां कित्याक ह्या संवसारान देवान धाडला तो? जेजू जेन्ना बरें कोत्तालो, तो जाणो आसलो की ताजें कारण ह्या संवसारान येवपाक कितें आसलें तें. खुर्सार मरोन आमचे पासत, आमची पातकां व्हरून, आमचे सगळे कोश्ट व्हरून, आमचे शिराप घेवन ताणें आपले कुडीन घेवन आमकां साल्वासांव दिलें. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू बरें कोत्तालो, तो जाणो आसलो कितें ताजें काम आसलें त्या संवसारान. त्याच भाशेन आमकांय आमकां गरज आसा कितें आमकां काम दिलां तें देवान. कित्याक कितें कारण आहा आमकां ह्या संवसारान देवन धाडला ह्या संवसारान. आमी समजता की आमी जाल्या ह्या संवसारान दीस जातले, मरतले, आमी वेतले हांव. पूण खरेंच भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, तें देवाचें उतर शिकता, वाचता, नियाळ कोत्ता, पाळटा दिसपट्ट्या जिवितान, तेन्नाच की पवित्र आत्मो आमकां त्या उतराची सजमणी दिवन आमकां देवाच्या उतरान दाखयता खिंचूर आमचें काम आहा तें. हर एक मनशाक एकल्या मनशाक जो जेजूचो भावार दवरता, तांकां एक देवाचें काम आसता. आनी तें देवाचें काम आमकां जाणो जावपाक गरज आमकां देवाच्या उतराची सजमणी, देवाचें उतर कितें म्हणटा तें. आनी जेन्ना आमी तें देवाचें उतर वाचता, नियाळ कोत्ता, पाळटा दिसपट्टे आमच्या जिवितान, पवित्र आत्मो आमकां त्या उतराची सजमणी दिवन आमकां देवाच्या उतरान एक जागो दाखयता जें आमचें काम रावता.
आनी जेन्ना आमी त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी तें काम करता खरेंच आमकां कसली कश्टाची गरज ना कित्याक सगळें जें आमकां जाय तें देवाचें उतर पाळपाक आमचें देवाचें काम करपाक देव आमकां सगळें घडोवन दिता आनी आमी फकत हय म्हणूंक जाय तेन्ना आमचें काम जातलें आनी देवाचें काम जातलें. आयज भाव भयणीनो जेन्ना ह्या शिवड तमानाचेर आमी नियाल करता खरेंच आमी ह्या देवाचें उतर शिकोवन वाचून नियाल करून सद्दां तें दिवसपट्टे आमच्या जिवितान पाळून तेन्नाच की आमकां देवाचें काम जें आमकां दिलां तें आमी घडोवन हाडपाक आनी तें आमी काबार करून ह्या संवसारान मरच्या पयलीं तें आमी वावरुया. आयज तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता. परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलों. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.